हे गाइस, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सगळी सगळी आसतली आणि सगळी आसपाक जाय. आणि आयज सकाळी सकाळी उठून पळय चा बीन घेऊन आम्ही एकदम कामाक लागलेली आहा. हांगसर पळोवंक शकता तुम्ही. क्लिनिंग आमची डीप क्लिनिंग सुरू जाली हा, कारण चवथीक थोडे दीस उरले, 10-15 दीस उरले आणि ते बी रोखडेच वयतले. सो आयच्यान आमची सामकी म्हणटा तशी क्लिनिंग सुरू जाले. आणि हांगसर आमी थोडे बेडरूमातले सामान हाडून दवरला आणि बेडरूमान सगळे हांगासले थंय अशें सामान पडलेले आणि मम्मी भितर क्लीन करता, दाखयता तुमकां पळयात. सो ही पळयात मम्मी हांगसर डीप क्लीन करता सामकी. आणि हे बीन काडून दवरला. हो पळयात म्हाजो व्हडलो बावलो टेडी बियर. आणि बाकीचे हितून आसा, बेडीन आसा, सगळे पॅक करून दवरले हांवें. आणि हांगसर अशें सगळ्याकूच पसारो हा पळयात. सामकेंच मनार घेतले आमी आयज क्लीन करपाचें. आनी ते बीन आहा ते म्हाका काडूंक जाय. टँक हांवें धांपून दवरला, सो कित्या भितर कितें वचूं शकता तेका लागून. आनी पळयात. सो तुमी स्टार्ट केलें की ना क्लिनिंग? कारण क्लिनिंग आसा, कलर आसा, अशें भरपूरशीं कामां स्टार्ट जातलीं आतां. आनी चवथ येयसर ही कामां काबार अजिबात जावपाची ना. सो चला हांवूय मातशें क्लिनिंग करता. पळोवया कितले मेरेन आयज क्लीन जाता. एक बेडरूम तर प्रॉपर आमी क्लीन करपाचो चिंतला आनी हो फाल्यां बीन करतली, कारण बेडरूम तो डीप क्लीन सारको करूंक जाय आमकां. सो चला हांवूय आतां कामाक लागता. आयज न्हय तुमकां आमचे कपडे बीन आनी अवतार बीन विचित्रच दिसता आसतलो, कारण काम आसतना कोण कपडे आनी कोण अवतार पळयता, बरोबर की ना? सो तुमी बीन अवॉयड करा. आनी आमी न्हय आयच्यान काम करपाक सुरू केलें. म्हणजेच आतां गणपती येतलो, क्लिनिंग सुरू केली. आनी आमची फॅमिली जॉयंट फॅमिली हा, सो सगळी मागीर येतली चवथीक. सो आमच्या सायडीनसूनच क्लिनिंग स्टार्ट केली आमी. मागीर मेन हॉलान आमी गणपती पुजता थंय बीन क्लिनिंग कलरींग सुरू जातलें आनी सगळीं जाणां आपआपल्या रुमांनी बीन क्लीन करूंक येतली. सो म्हटल्यार मम्मी आमी आमच्या हांगसून पयलीं स्टार्ट करया, कारण खंयचे दीस उरले, दीस भरपूर कमी उरले आनी अशेंच दीस वयतले. सो बेडरुमांच्यान आमी सुरू केलें. आनी अशें ना ह्या विडियोन तुमकां कमी दिसता आसतलें, बट खरें सांगूं तर आमी 2 वरां सामकी क्लीन करतालीं. कितलोसो टायम लागलो आमकां. आनी हो जो टेडी बियर पळयता न्हय तो म्हाका संजयान गिफ्ट केल्लो. स्टार्टींग गिफ्ट केल्लो. अशें भरपूरशे टेडी बियर कलेक्शन आहा म्हाजे कडेन. सो तुमकां पळोवपाचें जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हाका. आनी 3 फिटाचो आहा हो. सो बेडरुमानसून मागीर हांव हॉलान गेलें, कारण एकूच बेडरूम आमी क्लीन करपाक घेतलेलो. सो तेजे मागीर हॉलान गेलें. हॉलान भरपूरशे चॅलेंज स्टुडियोचे कपडे म्हजे पडलेले आसले. चॅलेंज स्टुडियो सद्या स्टॉप आसा, सो म्हटलें ते कपडे यूज ना, तेका लागून फोल्ड करून दवरया. आनी तुमी बोर जावंक जायना म्हणून फास्ट फॉरवर्डिंग केला हांवें, तेका लागून अशी व्हिडियो दिसता आसतली एकदम फास्ट. सो अशें करून हे कपडे जे चॅलेंज स्टुडियोचे आहा हांवें ते फोल्ड करून दवरले. आनी हांगसर मम्मी झाडू मारताली आनी हांव कोयर पळयात कितलो आसा. अशें दिसतालें कितल्या वर्सांनी आमी क्लीन करता, बट विकली नाल्यार मंथली आमी क्लीन करता, बट नळ्याच्या घरांनी कितें कोयर पडत आसता. सो अशें करून आमचें क्लिनींग काबार जालें. एक बेडरूम जालो आमचो. आतां हो बेडरूम हो हॉल आमी क्लीन करता. आनी नळ्याच्या घरांनी न्हू कोयर जायत रावता, कितलेंय क्लीन करा कोयर वचत ना तो. आनी भरपूरूच कोयर आसलो. हो पळयात कितलो कोयर पळयात. हांगसर काडलो आमी खंयचे पेपर, मोस्टली म्हाजेच पेपर आसता, फ्लिपकार्ट ऑर्डरी बीन येता ते. सो अशें करून सद्या तो रूम आमी केलो क्लीन. हो पळयात हो क्लीन केलो. आनी एक्वेरियम असोच दवरतले, क्लीन करपाची गरज ना तेका. आनी हांगसर पळया मम्मीन सारण हांगसरूच दवरली. सो बेडशीट बीन घालूंक जाय का. आनी हे आसा म्हाका मातशें स्टँड बीन दवरपाचें. सो एक बेडरूम तर आमी क्लीन चकाचक केलो. आनी ही पळयात संजयाची हेल्मेट हांगा दवरली. आनी तो पळयात म्हाजो बावलो. आनी हे पळयात हांव. सो अशें. आनी आयज म्हाजो अवतार सामको विचित्र आसतलो, कारण एकदम क्लिनिंगेक आसा आमी, सो तेका लागून. आनी हो क्लीन जालो बेडरूम. सो तो हॉल मातसो क्लीन करतली. आयज तो तितलो क्लीन करची ना, आनीक 2 दिसांनी क्लीन करतले, कारण म्हाका बेडरूमांतले बीन दवरूंक जाय. सो अशें करून सद्या तयारी चालू आहा चवथीची. सो गायज फायनली आमची क्लिनिंग जाली. म्हणजे एकाच रुमाची क्लिनिंग केला आमी. आनी बेडशीट बीन अजून कांयच घालूंक ना, मागीर घालतली. आनी जस्ट नाव आमी फ्री जाली. फ्री म्हणजेच काम आमचें काबार जालें, तरी आतां फ्रेश बीन जातलें हांव. आनी आमगेर न्हय कोण तरी येयल्ली, तिणी म्हाका तिकली लायिल्ली पळयात.
सो अशें करून काम चालू जाल्लें आसा आमचे चवथीचे. आनी अवतार पळयात म्हाजो. सो काम करतना कसलो अवतार आनी कसले कितें. सो हे जे दीस आसतले ते एकदम बिजी दीस आसतले. चवथ येयसर आयदनां धुव, कपडे धुव, हे क्लीन कर, ते क्लीन कर, कारण आमी डीपली क्लीन करता, डिटेलान बारीकान बारीक सगळे क्लीन करता चवथी कडेन स्पेशली. अशें तर विकली आमी करतात, मंथली बीन क्लीन करता, बट ते कशें आसता डीप क्लीन नासता. पण चवथी कडेन एका न्ही एक इवन आमी चेअर सुद्दां जे आमच्यो खुर्च्यो आसता ते सुद्दां सामके धुता, आमचे सगळेच क्लीन करता प्रॉपर. सो अशें करून चालू आसा आनी ऑलमोस्ट आतां दनपार जाली क्लीन करता म्हणसर. सो मेळटा हांव तुमकां सांजच्या टायमार. आतां काय हो ब्लॉग हांव कंटिन्यू सांजच्या टायमार करतलें. सो गायज चलता डायरेक्ट हांव तुमकां मेळटा सांजच्या टायमार. त्यानसो बाय. हे गायज, सो सांजची 6 जाली आनी आतां हांव ब्लॉग कंटिन्यू करता, कारण आमी भायर येयली हेरीक घेवन वॉकिंगेक आनी कावळो आरडटा, आयकूंक येता आसतलें तुमकां. सो वॉकिंगेक येयल्ली आसा आमी, म्हणजे भायरूच आमी आंगणान आमच्या पासय मारता मातशी. सदां सारकीच कितली बिजी असली, कितले काम असले तरी पासय मात आमी कशीच चुकयना, कारण पासय मारली न्हय का मातशें बरें दिसता, हलकेशें दिसता. सो हेरीच्या निमतान आमचे 2 नाल्यार 4 हे पासय जाता. सो मम्मी फुडें गेले, आतां हांवूय वयतलें. सो आज जीव सामको जॅम जालो, कारण भरपूर काम केलें. आनी ब्लॉग करया म्हटलें, कारण हरशी तुमकां डेली ब्लॉग दाखयता, डेली रुटीन दाखयता, सगळे दाखयता. सो साफ सफाई करता तोय म्हटलें ब्लॉग करया. सो चला पासय मारून घेवया. सांजची 6 जाली, सो रोकडोच टायम जाता. सो चला पासय मारया आमी आतां. मी भायर आसा, भायर येयला आनी अजिबात पावस ना. आनी पावस ना सो लोकांक कितले उदकाक शॉर्टेज जाता आसतलो, प्रॉब्लम जातलो फुडें फुडें पावस ना जाल्यार. आनी मम्मी बरी फुडें पावली. सो चला बेगीन या, कारण तेंच्या पासय जातले आनी म्हाजे जावचेच ना मागीर. आनी हांगसर न्हू सांजच्या टायमार काळोबाच्या फाटल्यान सनसेट बरोबर बरो दिसता. एक्चुली हें राष्ट्रोळी देवस्थान, बट हांगसर आमी काळोबा कडेन म्हणटा. आनी पळयात हांगसर पासय मारता आनी हेच्या फाटल्यान सनसेट बरो येयलो आसतलो. एरी भायर येयलो काय हिरो तो? भायर येयलो काय आयकाना तो? रे चलता पळय कसो टुमूक टुमूक. हय, आनी मम्मी तेका फिरयना, मम्मी तेका वॉकिंग दिना, तो मम्मीक वॉकिंग दिता, कारण तो जसो जसो वयता न्हू तसो तसो मम्मी नचूंक जाय. हिरो तो आमचो हिरो. पळयात कसो कसो चलता टुमूक टुमूक राजा. अय हॅरी, आनी दुसरो हिरो येयलो पळयात. ती फुलां पळय काय बरी दिसता मम्मी न्हू, कितलीशी फुल्ल्या. आनी ही फुलां दिसतात पळयात, दाखयता तुमकां. हे पळयात, ल्हानपणान आमी थोड्यांक याद आसतलें आं, ल्हानपणान आमी ना हे अशें प्रेस करून मागीर अशें जातालें पळयात. कितें म्हणटा तें नकळो, बट हे पळयात. आनीक काडया. मम्मी हेका कितें म्हणटाली तुमी करताली? हे गे इश्कॉलान बीन करी नासली तुमी? आमी बीन करताली. हे पळयात आनीक सोदता हांव, भरपूरशे आहात पळय झाडां. हे पळयात गावले. हे जावकूच ना. हे पळयात जाले. आपल्याक जाय जाय थंय वयता पळय तो. चल सकयल सकयल आता पुरो, आता पुरो. ए रियो रे नाच, जाय ते जायत.
येता हे पळय ते उकलूनच हाडलं मम्मीन डायरेक्ट आणि येत ना कटकटूच ना डायरेक्ट उकललाच घेऊन येयली. सो हे आमचे डेलीचेच काम असतं पासय मारप. कितलेय बिझी असो आम्ही. आणि ल्हानपणाचे आता कशें तुमकां हांवें दाखयले ते प्रेस केल्या उपरांत कितें जाता पळय अशें ल्हानपणाचे स्कूल टायमाचे एक मोमेंट मेमरीज बीन याद येता न्ही केन्ना केन्ना. म्हाका जाल्यार भरपूर येता. आमी स्कुलान इतली मजा करताली फ्रेंड्सां बरोबर. जेन्ना स्पेशली फ्रेंड्सांचो बीन बर्थडे आसतालो तेन्ना सगळीं 10 रुपया 5 रुपया काडून पार्टी करताली आमी. स्पेशली सामोसाची बीन चडशी सामोसाची पार्टी आसताली. सामोसा पाव नाल्यार एक तर ये कोन आयस्क्रीम आसताली. ही पार्टी आमची आसली कोणाचो बर्थडे आसलो काय. सो अशे मेमरीज आसता पळयात स्कूल टायमाचे ते भरपूर याद येता की ना. भरपूर याद येता. आनी स्कूल टायम भरपूर एन्जॉय करूंक जाय कारण ते दीस न्हू मागीर केन्नाच लायफान रिटर्न येयनात. स्पेशली स्कूल कॉलेजीन तितले ना बट स्कूल टायमार भरपूर मजा येता. आनी ते मुमेंट न्हय तेन्नाच एन्जॉय करूंक जाय कारण स्कूल टायम केन्नाच रिटर्न येयना आनी फूल टायम मागीर उगडास येता. आमी अशें करूंक जाय आसलें आमी आनीक मातशें शिकपाक जाय आसली. अशें हे फ्रेंड्सां बरोबर इतली मजा मारलेली अशें थोडे याद येता. आनी हेरी न्हय मम्मीक आयकना पळयात मस्तेपणा करता. सो तेका हांव काडटा आतां. हाज्या कसो वयर चडला. चल आता पुरो. आणि तो न्हू करड खाता म्हणजे ते वखद आसता तेंचे. आणि पळयात हेय बीन काम करता. अरे तुका लज ना अय लज दवर मातशी आमची. पुरो आता चल. लज दवर मातशी आमची मस्त्या. पुरो चल आता. सो गायज आमची पासय बीन मारून जाली आणि आयचो ब्लॉग इतलोच. सो आता सध्या अशीच तयारी चालू आसतली जो मेरेन चवथ येयना तो मेरेन. आणि तुमकां मदीं मदीं अशेंच पळोवंक गावतलें क्लिनींग म्हण हे क्लीन करता ते क्लीन करता कारण थोड्याच दिसांनी चवथ येतली आनी खंयचे दीस उरल्या. सो हांव भरपूर एक्सायटेड आहा चवथीक लागून. दीस अशें उरोवंकूच ना. 10-15 दीस उरल्या चवथीक आनी ते बीन अशेंच वयतले. सो तुम्ही स्टार्ट केली की ना क्लिनींग कमेंट करून सांगा म्हाका. सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसतलो लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते सदैव बरें करून बाय.